The balanced growth of Konkani literature across genres, a meta-analysis. आमची कोंकणी भास आमच्या समृद्ध संस्कृतायेचो परंपरेचो जिवंत वारसो. आयच्या जागतिकरणाच्या कालांत भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करचे आमगेल सगळ्यांचे जबाबदारी. ह्या भावान ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करपाक म्हाका खूब आनंद मेळटा. फामाद साहिती श्री गोकुलदास प्रभू हांणी हें सत्र चलायसून दिताची. गोकुलदास माम, तुम्ही वेदीर येवन आसन स्वीकार करका. श्री गोकुलदास प्रभू नामाधिक लेखक आणि अणकारकार, 7 पुस्तकांची बरोवपी हांणी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदाचो आदलो अध्यक्ष आणि वांगडो. मंगळूर युनिव्हर्सिटीचे कोंकणी अध्ययन पीठाचो सल्लागार समितीचो सदस्य. हांकां TMA पै प्रतिष्ठान पुरस्कार, साहित्य अकादमीचे मुखेल पुरस्कार आणि अनुवाद पुरस्कार, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरा फावो जाला. गोकुल माम, तुमकां आयच्या ह्या सत्राक स्वागत करता. तशीच तुमकां एक फुल्लाचे येवकार दिवका म्हण हांव श्री HM पेर्नाळा लागीं विनंती करता. ह्या सत्राचो वांगडी जावन आसा विश्व कोंकणी केंद्राचो आडळिताधिकारी डॉक्टर B देवदास पै हांणी. तुमकां हांव वेदीर स्वागत करता. आनी श्री मेल्विन रॉड्रिक्सांक एक फूल दिवन तांकां येवकार मागुका म्हणून निमगून घेता. डॉक्टर देवदास पै माम, माझ्या मुखार बशिल्ल्या साहित्य अकादमीच्या सल्लागार कोंकणी सल्लागार समितीचे कन्व्हिनर मेल्विन बाब, माझे इश्ट पेर्नाल, इतर साहित्यिकांनो, विद्यार्थ्यांनो आनीक साहित्य मोगीनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतलो संतुलित विकास, संतुलित वाडावळी ह्या विशया वयली परिचर्चा और अदर सादरीकरण हांगा जावपाचें आसा. ह्या सत्रांत अध्यक्षपण घेवचे खातीर म्हाका आमंत्रण दिल्ले खातीर साहित्य अकादमीक तशेंच विश्व कोंकणी केंद्राक पयलींच म्हगेले आभार सांगता. ह्या सत्राच्या सब्जेक्टांतूच संतुलित बॅलन्स्ड म्हणून एक उतर आसा. ह्या सत्रांत 2 जाणांनी प्रपत्र पेपर वाचूंक जाय आशिल्लें. डॉक्टर प्रकाश वज्रेकर, गोंयचो कोंकणी प्रोफेसर, लेखक आनीक आमगेले मंगळूरचे शिक्षक आनीक संशोधक डॉक्टर देवदास पै. तातूंत कांय कारणाक लागून प्रकाश बाग पावूंक ना. सो आमचे 3 जाणांतू एकलो ना देखून आमचेच पॅनलांतू संतुलन चिक्के चुकता अशें दिसता. तरी पूण तें संतुलन सांबाळून व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न जातलो. प्रपत्र डॉक्टर देवदास पै वाचतले आनी उरिल्लें कार्य हांव सांबाळून व्हरतां. इश्टानो आनी इश्टिणीयानो, खंयचेय साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार आसात. तुमकां खबर आसा, तांचे लिस्ट जर काडलें तर म्हाका दिसता अर्द दीस जाय पडटलो. तितलो व्हडलो लिस्ट आसा. खंयचे खंयचे विभाग आसा म्हूण सांगपाक गेल्यार खूब सांगचें पडटलें. पूण मुखेलपणान तुमकां खबर आसा
तर पळयलें जाल्यार आमी गद्य आनीक पद्य अशी सांगूं येता. पारंपारीक रितीन साहित्य आमचें चडावत जावन येयल्लें पद्य रुपान, पूण आधुनीक युगांत तें गद्याचो प्रमाण वाडला आनीक गद्यांतूच चडावत जावन आशिल्लें साहित्य निर्मिती जाता. गद्य आसूं दी पद्य आसूं दी, हांवें सांगूं कारण आसा, मागीर सांगता. कविता, कथा, कादंबरी, तशेंची नाटक आनी कथेतर साहित्य अशे ब्रॉडली वेगवेगळे प्रकार आसात. हांव कविता गद्य आनी पद्य कंबायन करूंक एक कारण आसा. तें कारण म्हळ्यार चड करून आयच्या काळाक हे गद्य आनी पद्य मिक्स करून एक नवेच एक प्रकार हाडपाचे एक टेंडन्सी कांय प्रमाणान आमकां दिसून येता. उदाहरणाक कादंबरी म्हळ्यार आमचे लक्षांत येता ते चड करून न्ही, टोटली ते गद्य रुपान आसतली म्हणून. बट कादंबरी बी तुमकां खबर आसा केन्ना केन्ना हे काव्य रुपान ऑर पोएटीक पद्य रुपान येयल्ले प्रकार तुमकां दिसून येता. शेक्सपियराचें नाटक पळयलें तर तुमी ऑलरेडी समजून तुमी पळयलें आसतलें. शेक्सपियराच्या नाटकांतू गद्य आनी पद्य दोनीय मिक्स जाता. तातूंत सिरियस जावन आशिल्ले वा सिरियस जावन आशिल्ले प्रसंग येतना आप्याप ते पात्र पद्यांत वतात, इन वर्स उलयतात नाटकांत, तांचें संभाशण जाता पद्य रुपान. म्हणटना पद्य आनी गद्य हें केन्ना केन्ना इररिलेवंट आसता. बट ब्रॉडली आधुनीक साहित्यांत खंयचेय भाशेंत आसूं ती आमकां एक कथा, कविता, कादंबरी, कथा आनीक कादंबरी हाका सगळें आमी कथा साहित्य म्हणया जाल्यार कथेतर साहित्याचे अनेक प्रकार आसात. उदाहरणाक इतिहास आसा, चरित्र आसा, नियाळ आसा, तर समाजीक आसूं येता, साहित्यीक आसूं येता, राजकरणीक ज्ञान आशिल्लें नियाळ आसूं येता. तशेंची अध्यात्मीक प्रकार, अध्यात्मीक नरेटिवाचे एक्सप्रेशनाचे एक प्रकार आसा. तशी तत्वगिन्यान आसा. अशे वेगवेगळे प्रकार आसात. हे चड करून हे पद्य रुपार पावले जाल्यार आमचे कडेन आमी सादारण कविता म्हणयात, खंडकाव्य म्हणयात वा महाकाव्य म्हणयात, असले सब डिविजन्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हाजे सगळ्यांची थीम बेस्ड जावन आशिल्ले एप्रोच घेतले जाल्यार ते दंतकथा वा पुराण, इतिहास, समाज, राजकारण, विज्ञान, फॅन्टसी, फ्युचरिस्टीक जावन आशिल्ले थिम्स, तशेंच गुन्यांव वा क्रायम आनीक रहस्य ऑर गूट पद्दतीचे नॅरेटिव्स, रोमॅन्टीक, अशी वेगवेगळे प्रकार तुमी पळोवं येता. टार्गेट करून कोणा खातीर साहित्य बरयता की ते नदरेंतल्यान पळयन जाल्यार आमच्यांनी साहित्य सगळ्यांची, बाल साहित्य, तशेंची किशोर साहित्य, आनीक ते साहित्याचे साहित्य बरोवपी लेखकाचे एंगलांतल्यान पळयत जाल्यार ते खंयचे थिमाक इम्पॉर्टन्स दिताची ते बेसिसार तुमी बायलां साहित्य ना म्हूण सांगल्यार दळीत साहित्य, भक्ती साहित्य अशें तुमच्यांनी विभाजन करूं येता.
हालीं लेटस्ट म्हणून सांगितल्यार फाटले एक 10-20-25 वर्सांनी LGBT म्हाका दिसता पयलींची डॉक्टर किरण बुडकुलेन ट्रान्सजेंडर्सा विशीं तांचे की नोट एड्रेसां तांणी सांगल्या. बट ब्रॉडली स्पिकींग आतां LGBTQचे खंयचे जिणेचेर आदारिल्लें साहित्य चड भासांनी आनीक चड जावन भायर येवपाक लागल्या. आनी एक दृश्टिकोणांतल्यान पळयल्यार साहित्याचे आमी प्रादेशीक साहित्य म्हणूं येता, तेंचें साहित्य आमी सार्वत्रीक ज्ञान आशिल्लें एक साहित्य अशें आमच्यांनी विभाजन करूं येता. सो जनरली सांगलें जाल्यार साहित्याचे अशे वेगवेगळे प्रकार आसात. साहित्याक वेगवेगळ्या दृश्टिकोणांतल्यान आमी विभाजन करूं येता. हें सगळींच आमचे कोंकणी साहित्यांतूय थोड्या प्रमाणान आमकां मेळटा. आतां आमचे मुखार आशिल्ले एक 2-3 इश्यूज कितें म्हळ्यार ह्या सत्रा खातीर कोंकणींत हे वेगवेगळे प्रकार कितले आसा, हे साहित्याचे वेगवेगळ्या प्रकाराची परिस्थिती आजी कशी आसा, खंयचो प्रकार चड विकसीत आसा, खंयचो प्रकार फाटीं पडला वा चड विकसीत जावूं ना. आनीक हांचे कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचे एक संतुलित ज्ञान आशिल्ले विकास फुडें आमी कशी ऑर्गनायज करूं येता, ताजी रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी कोण घेवं येता, ह्या विशयांतूं आमी हाजी विचार करया. हे विशयांतूं डॉक्टर देवदास पै हांणी तांगेले पेपर, तांगेलें प्रेजेंटेशन, तांगेलें सादरीकरण करचें अशें हांव तांचे कडेन मागतां. डॉक्टर देवदास पै हांव पयलीं सांगिल्ले भशेन मंगळूर युनिवर्सिटीच्या कोंकणी शिक्षणांतूं तांगेलें योगदान व्हडलें आसा आनी ते कोंकणी शिकयताले. आनी तांणी बी हालींची आमगेले कोडयाळी शैली विशयांतूं तांगेले PhD केलेली आसा. डॉक्टर देवदास पै. आमगेले सगळे परिचर्चेचे आशय अशें आशिल्ले की एक सत्रांतू लिटरेचर डेप्थ, लिटरेचर ब्रेड्थ आनी डेप्थ 2 सत्रांत. हे लिटरेचराचे ब्रेड्थ म्हळ्यार इट इन्क्लूड्स ऑल लिटररी जेनर्स, विंगड प्रकाराचे साहित्यांक आनी ते तिके कितले आसा ताजे वितरण कशें आसा म्हणून एक चर्चा. दुसरें ताजे वेरी नेक्स्ट एक साहित्य ते कॉमन रिडरशीप आसा आनी रिडींग जाल्ले उपरांत कितें प्रक्रिया पुरो करयेत, इंटरप्रिटेशन की एप्रिशिएशन की आनी फायनली क्रिटिसिजम करचें, अशें आमगेलें एक प्लॅन आशिल्लें. आतांचे डॉक्टर किरण बुडकुले हांणी लिटररी एनालिसिसाचे विचार आनी थोडे मेल्विन बॉबमन हांणी सांगिल्ली म्हायती आतां आमी थोडे रिवर्स गेरारी वचूंक पडटा. म्हळ्यार साहित्य आनी साहित्याचे प्रकार पळय. साहित्य म्हळ्यार बारी सिंपल जेवण सांगचें आसल्यार ते एक अभिव्यक्ती आनी मनशाचे अभिव्यक्तींत बारी म्हत्व आसता ताका आनी तें सार्वकालीक आसता आनी आमचे इट रिफ्लेक्ट्स अवर लायफ, आमचे जिणेचे एक पडबिंब आसता आनी इत्याक म्हळ्यार ते बौद्धीक, भावनात्मक आनी सांस्कृतीक ह्या 3 विशयाचेर तें डिस्ट्रिब्युशन जावन आसा. तशी साहित्याद्वारे संवहन करच्याक आमकां अवकाश आसा. खंयचे पुरो संवहन जाता म्हळ्यार भावना आमची आनी आलोचना आनी संस्कृतीचे मौल्य आनी हें समाजीक हुस्क्यो हें पुराय कन्सर्न, सोशल कन्सर्न म्हणटा न्हय, तें पुराय हातूंत आस्पाव जाता. आतां नेक्स्ट आमी
साहित्य प्रकार म्हणते ना रचना पद्धती वयर इरते सामान्यतयेन साहित्य कृतींक आमी विंगड विंगड प्रकारांनी वर्गीकरण करता कित्याक म्हणून मी पळया हर एक प्रकार वेगवेगळे विषय वस्तू तंत्र रूप शैली उद्देशांनी पद्दत घेता हाच्या आदारार आमकां तें वर्गीकरण करचें पडटा इट्स ए कंपल्शन तशें साहित्य प्रकार ती वर्गीकरणाची एक पद्दत जावन आसता इट्स ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तें पद्दत बरपा कृतीक आनी एक विशाळ जगा भितर एक व्यवस्थीत मांडणी हाडपाक टू ऑर्गनायज इट इन ए नायस मॅनर त्या खातीर आमी हे वर्ग हांचे जेनराचे न्ही ज्या प्रकाराचे अगत्य पडटा आमकां दुसरे विशय आतां साहित्य प्रकार आनी साहित्य विश्लेशण आख्खी तें कनेक्शन आसा पळया साहित्य विश्लेशण करतना आमकां बेसिकली ते खंयचे प्रकार साहित्य म्हणून गरज आसता आमकां ते देखून आमी ताचें गिन्यान नातिलें साहित्य प्रकाराचें गिन्यान नातिलें साहित्य विश्लेशण करपाक कश्ट आसा त्या म्हळ्यार कवितेक एक एप्रोच आसता आनी कथेक एक एप्रोच आसता निबंध एक एप्रोच आसता सो ते साहित्य प्रकार आनी साहित्य विश्लेशण एक कनेक्शन आसा आतां आमी थोडे प्रमुख लिटररी जेनर्स पळयल्यार वयल्यान वयल पळयतना आमकां गद्य आनी कविता गोकुलदास बाबान ह्या विशयार सांगला आनी काल्पनीक अकाल्पनीक अशी दोन तरांचें विभजन करचें आसा तांत गद्य म्हळ्यार कितले गद्य काल्पनीक गद्यांत काल्पनीक म्हळ्यार प्रोज फिक्शन म्हळ्यार अशी आसता रियल वर्ल्ड लॉजीक आसना तातूंत इमॅजिनेशन आसता आनी फॅन्टॅस्टिकल एलिमेंट्सय आसच्याक साध्य आसा हातूंत खंयचे पुराय एलिमेंट्स आसता म्हळ्यार कथा प्रकाराचें लक्षण कथानक आनी पात्रवर्ग परिवेश नदर ताचे इंग्लीश इक्वलंट दिला थंय हे पुरो विशय थंय येता नवलकथा आनी कथा हे दोनूय विभजनांत म्हळ्यार कादंबरी समाज आनी वेंचून घेतिल्ले एक विशयाचेर कल्पनेनी बरोवचें एक साहित्य प्रकार सोसायटी थिम्स एंड कॅरेक्टर आसता तूं आनी तिका दीर्घ आसता हाजी एक लक्षण वेन कंपेर्ड टू कथा आनी ताजे सोशल हिस्टॉरिकल सायकोलॉजिकल सायन्स हे पुराय विचार ते कवर करता ह्युमन कंडिशन्स आनी रोमॅन्स मिस्टरी हॉरर थ्रिलर असल प्रकार पुराय हातूंत आसता कथेंत हे एक इवेंट आसता एक सिंगल इवेंट आसता आनी एकूच विचार आसता एक पात्र बरें उणें आसता हांचें केंद्रीत जावन आसचें साहित्य प्रकार तें तांतूं विलक्षण कल्पनेचें रूप आसच्याक साध्य फॅन्टसी काणी आसतलें आनी गद्य वास्तवीक म्हळ्यार प्रोस नॉन फिक्शन एरिया हातूंत सत्याचे म्हळ्यार वास्तवीक जावन घडिल्ले इवेंट्स आसता ताजे आदारीत आसा आनी हाजी एक आमकां लाभ कितें म्हळ्यार तें इन्फॉर्मींग वेत आसता आनी एक म्हायती दिवप आनी समजप आनी हाजे वयरी पडबिंब घालता आनी एक विशय आनी एक हातूंत दोनी विभाग करचे आसल्यार एक सर्जनशील आसता हांगा अवकाश आसा ते सत्य वास्तवीक विशय जाल्यार आमगेले कल्पनेक बरसप करून आमी बरयत ताका हे आत्मचरित्रां जिवनचरित्रां निबंध हे पुराय त्या प्रकारांत येता
बरी वास्तविक कांय कल्पनेचे अंश ना जाल्यार जस्ट लायक न्यूज रिपोर्टींग टेक्स्ट बुक हे वेरायटी आसता. आतां काव्य पळयल्यार आमकां सगळ्यांक परिचय आसा. हांगा रैम रिदम हे पुरा अलंकार आसता, सिंबॉलिजम आसता, हे पुरा आतां एक विशेश म्हळ्यार कंडेन्स्ड लँग्वेज आसता आनी डीप थॉट्स आनी फिलिंग्स आसता. सो हे कॉमन रिडर्सांक हे थोडे फावटी कश्ट जाता. कथेक कंपेर करतना हे असो थोडेची कश्ट आसता. तशी नाटक आमचे मनशापणा वटूची ते प्रारंभ जाला. हांगा डायलॉग, प्लॉट, स्टेज डायरेक्शन हे पुराय प्रमुखता घेतला. तशी आनी नेक्स्ट जेनर फोक ओरल लिटरेचर हाचे आमकां चड सांगचें ना, गरज ना. पुराय विशय हांगा बरयला आमी ते खंयच्या लिंग्विस्टीक एस्पेक्टांनी आनी एथनोग्राफीक एरियांतूय ताजे प्रभाव आसा. हातूं गीत नाटक, गाणी आनी म्हणयो, उमण्यो हे पुराय वेरायटीज हातूं कवर जाता. इतले आमी विचार प्रकाराचे पळोवया. आतां आधुनीक काळार थोडे विंगड विभाजनय आसता. पळया, उपप्रकार आनी संकरीत म्हळ्यार हायब्रिडायजेशन करता आमी. ताका थोडे विशय आमी दिला. व्हडले प्रकारा भितर उंच विशिश्ट प्रकारांक आस्पाव करचे. अनेक नमुन्याचे हायब्रिडायजेशन 2 वा चड प्रकारांक एका कडेन हाडचे. सायन्स आनी फॅन्टसी ते एक्चुली ऑपोजींग, ताका एकडेच हाडचे. अशे पुराय असल प्रकार, नव प्रकार पुराय आतां चड आकर्शण आसता. आनीक आमी पळयता वयाक आदार करून गोकुलदास बाबान सांगला हे विशय. विंगड विंगड वयाक खंयचे एक लेवलार साहित्य रचन जावका तें सांगचें. आतां आमकां संतुलीत विचार घेवया. हांगा एकक प्रकाराक एकक प्लस पॉयंट्स आसा आनी मायनसय आसता. एक स्ट्रेंथ आनी ताजे लिमिटेशन्स. आतां कथेक घेतल्यार आमी हांगा कल्पने, दुसऱ्यांचे भावना समजून स्पंदन घेवचें हाका पुराय अवकाश आसा. नरेटिव्ह स्किल्साक अवकाश आसा. पूण वास्तवीक जगाचे नीट स्पर्श आसना, फॅक्च्युअल ग्रावंडींग ना. तेचे तुमी नॉन फिक्शनाक गेल्यार हांगा गिन्यान विश्लेशण हे पुरा प्रत्यक्ष जावन आशिल्ली ती ते चड आमकां टचिंग आसता. जाल्यार हे ओवरली टॅक्निकल आसता, तांत्रीक जावन आसता. आनी ताजे अनेक विकनेस हेची विपरीत तांत्रीक आनी शुष्क आसता, ड्राय आसता. कल्पना आसल्यार आमकां एक खुशी प्रपंच व्हरता, तें हांगा आसना. आनी कविता हाजे हे भावनेक आनी समजणीक दाटोवन म्हळ्यार कंडेन्स करून तें सांगता. पूण तें थोडे फावटी आमकां एबस्ट्रॅक्ट दिसता आनी तांतूं विवर उणेंसपण दिसता. अशी ड्रामा पळयतना आमी हांगा हे प्रदर्शनाचे विचार ते आनी कॉन्फ्लिक्ट हातूं चड आमी हाडटाची. हे ह्युमन बिहेवियराक लागून आसता. पूण गद्य साहित्याक तुलन केल्यार हांगा हे स्कोप उणें आसता. आतां कथेंत तशें आमकां स्कोप हांगा नाटकांतू कंपेर केल्यार उणें आसता. सत्य गजाल आनी कल्पनेक मिसाळ करप हे चान्स आतां हायब्रीड जेनरांतू आसता. अशी आतां आमी पळयता गेल्यार हे अशें दिसता आमकां की हर एक साहित्य प्रकार तांचे म्हणलें एक पावंड्यार योग्यताय दिता. आनी त्या कारणान एक भाशे भितर सगळे तरांचे साहित्य विविधताय आसूंक जाय.
जीवशास्त्रीय परिसरात बायोलॉजिकल इकोसिस्टम पळयतना थंय प्राणी पक्षी आनी निर्जीव वस्तू पुराय एकामेकाक एक होंदून घेवन कशी जीवन करता तशीच हें लिटररी इकोसिस्टम म्हूण आमी एक इमॅजीन केला रे थंय वेगवेगळे प्रकार ते सहजपणाने ते एकवट जावन आसची एक सिस्टम अशी आमी इमॅजिनेशन कोरक जाता एक प्रकाराचे प्रभाव चड जाता तर सर्जनशीलता क्षीण जाता खंयचे एक प्रकार आतां आमगेले आंतू साहित्य जगांत ते आसता खंयचे एक प्रकार मार्केट बरें आसतला रे ताका चड आमी बुक्स पब्लीश जाता आनी विंगड साहित्याक निजावन गरजेचे प्रकार ते फाटी पडटा अशी पुराय एक दोश आसता हेल्दी लिटरेचर कल्चर जावं येयला हाजी मध्यंत एक संतुलन आसका म्हणून ते कशी संतुलन आसुयेत ते पुराय आमी एक चित्रण पळया नेक्स्ट एक दोन पॉयंट आमी पळया लोकप्रिय प्रकार साहित्य परिसर व्यवस्थेक तिगयता दिस इज वन ऑफ द पॉयंट पॉप्युलर जनर्स सस्टेन द इकोसिस्टम त्या खातीर आमगेले मदेंतूच कथा कविता मस्त पॉप्युलर आशिल्लें तें पब्लिकेशन स्वल्प चड आनी लोकमोगाळ जेवचे वग्गी आसता आनी कथा साहित्य प्रयोग आनी खोलाय सांबाळून दवरता लिटररी फिक्शन प्रिजर्व्स डेप्थ एंड एक्सपेरिमेंटेशन हांगा तितली आसची तितली इजी एक्सपेरिमेंटेशनाक विंगड प्रकारांत आसना आनी पोएट्री एंड ड्रामा आर कल्चरल मेमरी बँक्स ते लोकांक लागीं आसता फोक लेवलार आसता सो तशी एक त्या प्रकाराक इम्पॉर्टन्स येता आनी हे एक आर्काय स्वरुपार आसता म्हणून एक एक्सप्लेनेशन आंतरीक आनी अनुवादित साहित्य संतुलना मध्ये तांचे भितर एक बॅलन्स इज एसेन्शियल म्हणून आतां एक प्रकार नवे डिजिटल हांचो थोडे वेरायटीज आतां मायक्रो फिक्शन वेब नॉवेल्स आनी फॅन फिक्शन ग्राफीक स्टोरी टेलिंग ऑडियो लिटरेचर हाका पुरा चड आतां युवजनांतले एट्रॅक्शन आकर्शण चड आसता ते देखून ते डिजिटल मिडियांत आतां लिटरेचर एस्पेशली इंग्लिशांनी हांव सांगचें ते कितें आमकां एक ओपिनियन दिता म्हळ्यार आमचे ट्रेडिशनल डिक्लायन जालां की म्हणून तशें न्हय इट इज जस्ट ए चेंज टू द टॅक्निकल वर्ल्ड म्हणून तितलेच आतां कशी एक आमी अशी जी एक आलोचन केला रे पळया हें सामान्य आमगेलें एक वीक पॉयंट म्हणून येता खंयचे एक दोन प्रकार आमगेले कोंकणींत भोवशा अशी आसकी वचना खंयचे एक दोन स्ट्रॉंग आसता उरलेले कंप्लिटली निग्लेक्टेड आसता दीस इज समथींग बेटर आनी तो जेनर्स चड आसा आनी एक NPC कर्व नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी कर्व शेपार घाल्ला खंयचेय साहित्य चड आसता आनी थोडे प्रकार उणे उणे आसता पूण सगळे आसता सगळे एका लेवलार आसचें दॅट इज ए आयडियल कंडिशन तें आसना अशी आमगेले एक आशय खंयचे एक भाशेंत डिस्ट्रिब्युशन अशी आसूं येता म्हणून एक जस्ट एक मॉडेल अशें आमी पळयतना बॅलन्स म्हणलें ते दोन तीन विचारांनी वता एक पॉप्युलॅरिटी आनी कमर्शियल विचार येता हाजे वयरी आमगेले साहित्य प्रकारा मदेंत एक संतुलन येता आनी ते संतुलनाचे बरोवप्याचे हातांत ना ते समाजांत वाचप्यांचे मदें आनी टॅक्निकल इम्पॅक्ट हें पुराय आसता हे सगळे विचार आमी मनाक दवरका हे संतुलीत विशय उलयतना इतलें सांगून म्हगेलें उतर
रावयता. देव बरें करूं देवदास माम. कोणाक कितें प्रश्न आसा तर विचारूं येता. जस्ट एक प्रश्न. प्रश्न ना एक सजेशन आशिल्लें. नाटक हातूंत आमी दाखयलां पळय तें कोंकणीचें अशें धरीत जाल्यार जर तातूंत तियात्र ह्या गजालीचो समावेश करीत जाल्यार ताजी पर्संटेज वाडटली अशें दिसता म्हाका. अशें जस्ट वन सजेशन. बरें प्रेजेंटेशन केलें परबी. म्हाका फक्त ते विचारपाचें आसलें सर, नंबर्स दाखयल्ले न्हू एक्सेल शीट ते इमॅजिनरी काय म्हाका दिसलें विश्व कोंकणी केंद्रांत प्रकाशीत केल्ले काय कशें म्हणजे ती हें कशी धरल्या काय म्हणून इमॅजिनरी. लास्ट इमॅजिनरी आनी पयले 2 दाखयले ते वास्तवीक दाखयले. सगळेच इमॅजिनरी. बरें बरें. सर, म्हजें नांव रोहित मडगांवकर. हांव गोंय विद्यापिठांत शिकता. म्हजो असो प्रश्न आसलो की आतां आधुनीक काळान पळयलें जाल्यार कंटेंट जो चड प्रमाणान तुमी म्हटलें पळय तो चड भुरगे आकर्शक ताच्या खातीर जातात. पूण जर पळयलें जाल्यार ते एक्चुली बरी गजाल काय एक गजाल म्हणटा पळय जेन्ना की आमकां एक इंस्टाग्राम जावं फेसबूक जावं युट्यूबार आमी जेन्ना घालतात विडियोज करून जावं कितें बी जाल्यार ते आमकां कमेंट्स येता बरी जाल्या जावं हें जाल्या. पूण तेकाच एक आमी साहित्यान म्हणजे तेका साहित्याचो प्रकार म्हणूं येता काय कंटेंटाक जर म्हटलें जाल्यार म्हणजे असो प्रश्न आसा. पूण ते बऱ्या प्रमाणान बऱ्या वता मुखार म्हणजे इट इज अ पॉझिटीव रिस्पॉन्स फ्रॉम यूथ काय म्हूण विचारपाक जाय. ओके, देव बरें करूं. पैमाम. तेच विचार हांवें डिजिटल एरिया थंय दाखयलें. आतां आमी तें तितलें एक सिरियस जावन घेनात ते प्रकार तुमी सांगिल्ले वरें. जाल्यार ताका जे युवजनाचें आकर्शण चड आसा आनी इंस्टाग्राम फेसबूक पुराय साहित्य जाता जाल्यार तें अनकंट्रोल्ड आसता. ताका कोणें एक हें मॉनिटर करचें सिस्टम नाशिल्ल्यान तें थोडे फावटी मस्त लायट जावन वता. तुमी कितें अभिप्राय ना? ओके, देव बरें करूं पैमाम. आतां पैमामान तांच्या सादरीकरणांत 3 वंट्यांनी तुमच्या मुखार कांय विशय दवरल्यात. एक कोंकणी साहित्य इन जनरल साहित्याचे प्रकार खंयचे खंयचे आसात. 2 ह्या वेगवेगळ्या प्रकारांत प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारांत जे बेसीक फॅक्टर्स आसा भावना विचार भास आनी शैली हांचे सगळें संतुलन कशें आसा म्हूण तांणी प्रसंट केल्ल्या. 3रें तांणी सांगलें की तें वेगवेगळे प्रकार जे आसात हे वेगवेगळे प्रकार कोंकणीच्या कॉन्टेक्स्टांत लोकां कडेन कितले पावता ताचे पॉप्युलॅरिटी वा लोकप्रियता कितली आसा आनी ते एंगलांतल्यान हाजे कितें म्हणूं येता वाड कितली जाल्या वाडावळ कितली आसा अशें तांणी प्रसंट केल्ल्या. आय थिंक मेनली तुज्या पेपराचे हे एप्रोच असो आशिल्लो. सो तांगेले हे पर्टिक्युलर एस्पेक्ट म्हळ्यार आंतरीक ज्ञान आशिल्ले गुण वेगवेगळे फॅक्टर्स घटकां वेगवेगळ्या प्रकारांतली आंतरीक ज्ञान आशिल्ल्या घटकांतले समतोल कशें सांबाळचें हे ताचे ह्या विशयाचेर तांणी भर दिला. तशेंच मागीर कोंकणीचे बाबतींत वेगवेगळे प्रकार खंय आसा आनी तांचे लोकप्रियता तशेंच मार्केटींग आनीक लोकां कडेन कितले पावता हे विशयांतूय तांणी मेन्शन केल्लें आसा. चड जावन म्हाजे अणभवांतल्यान खंयचेय भाशेंतले वेगवेगळे साहित्यीक प्रकार एकच वरी वाडिल्ले वा लोकां कडेन पाविल्ले वा लोकांनी ते एक्सेप्ट केल्ले एकच वरी आसा अशें म्हाका दिसना. आमचे
विकसीत जावन आशिल्ल्या कांय भारतीय भासोच आसाची तातूंची नाटकां, कादंबरी, कथा, मागीर कथेतर जावन आशिल्ले साहित्यांतले वेगवेगळे उपविभाग, हे सगळेची एकच वरी लोकांनी ॲक्सेप्ट केल्ले वा एकच वरी वाडून येयले हेचें आमकां दिसून येना. आमचे शेजारी भास हांगासर मलयाळम भास आसा, आमचे ह्याच राज्यांतले कन्नडा भास आसा, हातूंची हांव चड करून मलयाळमा कडेन चड लागीं आसा देखून मलयाळमाचे म्हजे चड अभ्यास आसले देखून सांगन दिसता मलयाळमांत कथा साहित्य तशेंच कथेतर साहित्य खूब मुखार खूब वाडल्या, तशेंच कविताय बी उचेल्ल्या पांवड्यार पाविल्ली आसा, पूण नाटकाचे वाडावळी तितली ना. आमचे कोंकणींत पळयन जाल्यार तशेंच तुमी एक हें दिलें म्हणजे हिंट दिल्ल्या त्या ग्राफीक एंगलांतल्यान कथा आनी कविता खूब लोकप्रिय आसा, तशेंच खूब पुस्तकां ह्याच कॅटेगरींत येताची. कादंबरी एका काळाक हांगा कर्नाटकांत साऊथ कॅनरा कन्नड लिपीन गोंयांत कादंबरीचो विकास जावचे पयलींची हांगा प्रत्येक लेखक 25 कादंबरी बरयतालो एका टायमाक बिटवीन 1950s and 1990s. पूण ते आतां म्हणटना नियरली 200-300 कादंबरीचे हांगा कर्नाटकांत कानडी लिपींत येयल्ले आसा, पूण देवनागरी लिपींत आमकां तितली कादंबरी पळोवंक मेळनाशिल्ली. बट आतां कर्नाटकांत ती वाड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सोंपल्या, आनीक देवनागरी लिपींत कादंबरीची वाड चड जायत आसा. सो म्हणटना वेगवेगळे प्रकार पळयले तर आमचे भाशेंतली कोंकणींत तशीची कथा, कविता, कादंबरी हाजे आनी नाटक, किरण ताईन सांगिल्लें तशें, आनी नाटक हे चारी हातूं खंयचे प्रकारांतू खूब विकास वा वाड जाल्लेली आमकां दिसून येता. बट दुसरे कांय प्रकार आसा बाल साहित्य आसूं दी, ना म्हणून जाल्यार विमर्श और साहित्यीक नियाळ आसूं दी, असले प्रकार पळयले म्हणून सांगले जाल्यार खूब कितें म्हणूं येता कमी प्रमाणान उण्या प्रमाणानच आमकां प्रगती जाल्लेली आमकां दिसून येता. गेल्या 10-15 वर्सांनी चरित्र वा आत्मचरित्र ह्या प्रकारांतू खूब पुस्तकां येयल्लीं आमकां दिसून येता. तशेंच बाल साहित्याची गेल्या 10-30 वर्सांनी खूब प्रगती जोडिल्ली आसा. बैलांचें साहित्य म्हणून मातशें येयल्लें आसा, बट म्हाका दिसता चड कांय तें मुखार वचूंक ना. तशेंच वेगळे दुसऱ्या प्रकारांनी बी आमचे अपेक्षे प्रमाणे चड साहित्य तें विकसीत जावंक ना. सो म्हणटना फोकस आमचे ह्या परिचर्चेचें फोकस जावन आसा कशें हें समतुलीत जावन आशिल्लें, एकच वरी पुश प्रत्येक प्रकाराक दिवन कशें प्रत्येक प्रकाराचे आमी वाड करूं येता म्हणून सांगून म्हाका दिसता एक 3-4 स्टेप्स घेतल्यार बरें. मलयाळमाचे कॉन्टेस्टांत हांव ल्हान भुरगो आसतना पळयलें, नेमाळ्यांनी ते एक्चुली वेगवेगळ्या प्रकाराचे हाजे खातीर खंयचे डेवलपमेंटा खातीर कॉम्पिटिशन घडयताले. स्कुलांतल्या भुरग्यां खातीर, कॉलेज लेवल भुरग्यां खातीर ते कॉम्पिटिशन घडयताले. आनीक ऑफकोर्स आमचे कडेन सगळे जायते 50-60 वयर पुरस्कार दिवपाची पद्दत आसा. कोंकणींतूय 50-60 पुरस्कार मेळटा कादंबरीक आनीक वेगवेगळ्या प्रकारां खातीर. सो तें एनकरेजमेंट मेळटाचें, बट एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळ्या जॉनरांतल्या साहित्य मुखार हाडचे खातीर कॉम्पिटिशन एक उत्तम जावन आशिल्लें एक हें आसा. तशेंच पब्लिशिंगाचे ऑलरेडी आसा, गोवा कोंकणी अकॅडमीचे कांय स्किम्स आसा, आनीक प्रायवेट जावन आशिल्ले हांगा जाल्यार बुक्स पब्लीश करूंक आशिल्ले स्किम्स आसा. बट टॅलंट सोदून काडून चड करून यंगस्टर्स तशेंच
वेगवेगळ्या प्रकारांनी बरोवपी लोकांचे टॅलंट्स तांचे स्किल्स डेवलप करूंक तांकां आयडेंटिफाय करून डेवलप करूं आशिल्ले स्किम्स दोनी संस्थांनी म्हणून सांगल्यार 2 इन्स्टिट्यूशन्स, एक पत्रकारिता फिल्डांतले इन्स्टिट्यूशन्स आनी एक विश्व कोंकणी केंद्र, गोवा कोंकणी अकॅडमी आनी वेगवेगळे भाशा मंडळां हे इन्स्टिट्यूशन्स ह्या दोनीय प्रकाराच्या दोनी टायप्साचे इन्स्टिट्यूशन्सांनी ते म्हाका दिसता जाग्यार घालूंक जाय. जशें मलयाळमांत वा हेर भासांनी विंगड मॅगझिन्स, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, ड्रामा असले विभागांतल्या टॅलंट्स हें करून आयडेंटिफाय करून तांकां पुरस्कार दिताले. तेच पद्दतीन ह्या इन्स्टिट्यूशन्सांनी बोथ मॅगझिन्स आनीक इन्स्टिट्यूशन्स लायक वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आनीक हेर इन्स्टिट्यूशन्स हांणी असले ऑन गोईंग बेसिसार फ्रिक्वेंटली असले हे करून खंयचे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडून तांचे त्या हातूंतल्यान खंयचे ते एक्टिविटीजूंतल्यान प्रत्येक ह्या ज्या खंयच्या फाटीं पडिल्ल्या और चड विकसीत जावन आशिल्ल्या त्या प्रकारांतले बरपावळेक पुश दिवपा खातीर प्रयत्न करप हें म्हाका दिसता एक बरो एक उपक्रम जावं येता आनी इट मे बी व्हेरी हेल्पफूल. म्हाका दिसता हे कडेन सगळ्यांनी लक्ष दिवचें अशी म्हणून मागणी करता आनीक म्हाजें उतरां सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कोंकणी साहित्य प्रकाराची शेकडे आणि आंकडे दिलेले, तशीची ताजे संतुलित वाड कशी करची म्हणून माहिती दिलेले आनी लिकलीक जावन उलयलेले श्री गोकुलदास प्रभू आनी डॉक्टर देवदास पै मामाक दोगांकय हांव धन्यवाद सांगता. आनी श्रीमती किरण बुडकुळे मॅडमाक हांव आग्रह करता की तांकां प्रमाणपत्र दिवन मान दिवका म्हणून. धन्यवाद. सगळ्यांक देव बरें करो. हांगाक आयचे हे विश्व कोंकणी समारोह 2026 दुसरे सत्र सोंपता. सगळ्यांक देव बरें करो आनी धन्यवाद सांगता.